मतदान चोरी बनावट मतदार हाका बूथ लेवल अधिकारी चढ जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता। या प्रकरणात निवडणूक आयोगा परस BLO चढ जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयलो। जाल्यार सुदीनाच्याच मडकय मतदारसंघात कितलेशेच बोगस मतदार आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान पुराव्या सयत दावो केला। ढवळीकर कितलीशीच वर्सां जाली सरकारान आसा, मात गोंयान जे ड्युअल वोटिंग बनावट मतदार आसा ते कशे जाले, त्या BLOचेर सुदीनाचे नियंत्रण कित्याक नासले असो उरफाटो प्रश्न आरजीचो फुडारी मनोज परबान सुदीनाक केला। कोण त्या गावातले सरपंच बाकीचे जिल्हा आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान जे तांचे स्टाफ असता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जमयता, हे सगळे तांच्या लक्षात येवपाक जाय आणि त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूं शकता। जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा, कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें आसा। थंय जो BLO असता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी त्यांच्या अंडर आशिल्लोच आसतलो आणि BLOन हे जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता। जो शापूर म्हणून वार्ड आसा 3.5 जे मतां थंय ना, ती वेगळे आसा ती, पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीर रावता, पूण अजून ती मतां आसा। सो BLOची चूक चड आसा। सो BLO आमी फोंड्याची, शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची, ती कॅन्सलेशनाक घातलेली। आमी ती कॅन्सलूय केली। ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयान BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलीशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटिंग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटिंग कार्ड आसा पळय ती वोटिंग कार्डां कशी जाली, त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना, तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो, हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा। BLO 100% रिस्पॉन्सिबल आसात ना म्हणना आमी, पूण हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इलेक्शन कमिशनानूय घेवपाक जाय। हांव सुदीन ढवळीकराचे धन्यवाद करता, कित्याक सदां खंय चोराच्या मनान खंय ताण्णे आसता ते म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। आज ह्या राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी आज पुण्यतिथी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कदाचित जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना म्हाका दिसता तो भितरल्यान उलो मारून ताणें ढवळीकराक म्हाका दिसता याद करून दिली की कशा पद्दतीन तूं वोटर चोरी मडकय करता हें गोंयच्या लोकांक सांग। म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान बूथ नंबर 23 जाका रामनाथ टेम्पल बांदोडा म्हणटा, हातून आमकां एक क्लासीक केस सापडली जातून सेक्युलरिझम ह्या देशाचें आनी गोंय राज्याचें हें थंय दिसून येता। सो बूथ नंबर 23 मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 23 हातून सिरियल नंबर 205 टू सिरियल नंबर 323 119 वोटर एका घरान रावता। हाऊस नंबर 24B। आता सुदीन ढवळीकरान हाचेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आणि तो थंयचो जो BLO आसा ताचें आमी काडलें नांव परेश रामनाथकर, हो PWDचा वर्क्स डिपार्टमेंटान काम करता। म्हाका दिसता हाका ढवळीकरानूच कामाक लायिल्लो।